कन्सेशन एग्रीमेंटान एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान मिनिमम 15 जाण आनी मॅक्झिमम 75 जाण कॅन्डिडेट्स आसूंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा. आतां तुवें ऑलरेडी 90% तांकां जॉब लायल्या, ऑलरेडी तुमचें भरलां मोपा अशें म्हणून तुमी म्हणलां. सपोज हो 15 बेंचमार्क एचीव जायना, तूं हें एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद उडयतलो? बंद पडटलें तें? कित्याक एज पर युअर एग्रीमेंट यू आर सेईंग मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 आसपाक जाय. स्पीकर सर, एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनय ॲड करून एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. आत्तां स्पीकर सर फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या, सेकंड फेजींतलें काम आतां सुरवात जातलें. त्या खातीर आतांय जी नवीन बॅचीस आसा तांकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जेंकां मेळटा तांकां एकोमोडेट करीत आसा. अशें म्हणना हांव, एज पर हें 15 मिनिमम आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75 आसूंक जाय. सपोज 15 जालें ना जाल्यार तूं तें चालू दवरतलो काय बंद उडयतलो हो म्हजो प्रश्न. 15,000 म्हणजे तू भितर 15,000 जाणांनी कोर्स कंप्लीट केलो ना? एट द मोमेंट आज कोर्सान मिनिमम 15ची बॅच आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75ची आसपाक जाय. सपोज 15 जर उरले ना, 15 लोकूच ना तुजे कडेन, जाल्यार तूं तें सेंटर बंद उडयतलो काय म्हणटा हांव. बिकॉज एज पर कन्सेशन एग्रीमेंट तशें आसा तें. स्पीकर सर, तांच्या कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे सेंटर बंद उडोवचें ना. जरी भुरगे कमी जाले जाल्यार न्यू कोर्सीस त्या सेंटराचेर सुरू करपाक. तूं म्हणटा ते 15 फॉर पर्टिक्युलर कोर्स. हय, पर्टिक्युलर कोर्स देर द डिफरंट 15 कोर्सीस आर देर. ना स्पीकर सर, थंय कशें आहा, तुमचो कन्सेशन एग्रीमेंट असो म्हणटा इट ASDC शूड ट्रेन मिनिमम 15 आनी मॅक्झिमम 75 कॅन्डिडेट्स. आतां कितें जालां स्पीकर सर, तुमी ट्रेन करून 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 90% लोकांक लायले. आतां जॉबूय भरल्या थंय, वेकन्सी खंय जातल्यो? म्हजो दुसरो प्रश्न तुका आशिल्लो की एक जर हें ASDC बंद पडचें ना जाल्यार फ्युचर ऑफ दोज पीपल हू गॉट ट्रेन्ड इज वेर इफ नॉट इन मोपा. खंय ते चिपी वतले काय दाबोळी उरतलो काय दाबोळी मरतलो, कितें प्रश्न आहा ताचेर. सो ताजें आनी वॉट इज द फ्युचर इफ देर आर नो जॉब्स? ट्रेन करून खंय वचपाचें? स्पीकर सर, एक म्हणजे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो ॲट प्रेझेंट एविएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनय थोडोसो स्कोप उरला. 30% स्कोप आसा, म्हणजे अजूनय जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून अवेलेबल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर, हांव ताचे कडेन उलोवन हॉस्पिटॅलिटींतले वेगळे कोर्सीस थंय सुरू करपाक लायला, जेणे करून तांचे सेकंड जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा हॉस्पिटॅलिटीन भुरगे ते एंगेज करपाक शकता. बिसायड्स दॅट स्पीकर सर, आमी गोंयकारांनी थोडेशे खूब मोठो विचार करपाची गरज आसा. जेंच्यांनी एविएशन स्किल डेव्हलपमेंटांतले कोर्सीस केल्ले, स्कोप वायड ओवर इंडिया आसा, इन फॉरेन कंट्रीजांनी आसा. आमकां बोटीर वचपाची खंय म्हाका पयर मुद्दाम म्हणजे कॅप्टन सांगतालो की बोटीर वचपाक जे भुरग्याक तांकां स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाक जाय. सेम वे एविएशनान जेंकां स्किल डेव्हलपमेंट जे ट्रेनिंग हांगा घेता ते ऑल ओवर इंडिया अदरवायज इन फॉरेन कंट्री खंयसरूय वचपाक जाता. म्हणून म्हाका दिसता आमी हे सेंटर बंद करचे ना. हितून कंटिन्युअसली जेंकां पयलीं तर पेडण्या तालुक्याच्या फोकस आशिल्ले, आतां गोंयभरांतल्यान भुरगे हांगा वचून कोर्सीस करपाक शकता. इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सीस थंयसर अवेलेबल आसा.